रेव्होल्युशनरी गोंयकार म्हणपी गोंयकार भुरग्यांच्या एका ग्रुपान गोंयची संस्कृती आनी सोबीतकाय सांबाळपाचो संकल्प केला. पयलो यत्न म्हणून तांणी पणजी मार्केटाच्या वण्टीचेर चित्रायल्ली मारियोची म्युरल्स निवळ केली. मारियो मिरांडा संवसारीक नामना जोडिल्लो गोंयचो कलाकार. मार्केटांत लोकांनी घाण करून दवरिल्ली मारियोची वॉल म्युरल्स ह्या भुरग्यांनी उदक मारून निवळ केली. आमचो एक ल्हानसो ग्रुप रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज आमी हांगा इतल्याक लागून जमला की हे फाटल्यान तुमी जे पेंटिंग्स पळयता जे कार्टुनिस्ट आमचो फेमस मारियो मिरांडा हेणे काडलेले. येदो व्हडलो वर्ल्ड फेमस कार्टुनिस्ट आमच्या गोंयांत जल्मलो हें आमचें खूब व्हडलेंपण. आमी खूब लकी. तेणे मार्केटाक व्हडले एक कार्टून काडून खूब शोभा हाडलेली. पूण एक दुर्दैवाची गोश्ट आसा की हांगा लोकांनी जेंकां आमचो कल्चर खबर ना, जेंकां मारियो मिरांडा हो कोण तो खबर ना, तेंच्यांनी ते पेंटिंगेचेर थुकोवन दवरला. आयज आख्खे पेंटिंग ते कितलींशीं वर्सां जालीं ते थुकोवन तेजी थुकी इतली दाट जाल्ली की आमकां पळोवंक जायनासलें. मागीर आमी आयज थोड्या भुरग्यांनी मेळोन आमी चिंतले की जर हे आमच्या कलाकारांक आमच्या कार्टुनिस्टाक जर आमी वालोर दिवचे ना जाल्यार कोण दितले. म्हणून आमी थोड्या भुरग्यांनी मेळोन आयज हांगा हे दोनूय कार्टून जे आसा ते आमी क्लीन केल्ले आसा. ते क्लीन करच्या फाटल्यान इतलोच हें आसा की गोंयान आमचें गोंय, आमचे गोंयचें ट्रेडिशन, आमच्या गोंयचें कल्चर, आमच्या गोंयचे कलाकार हांकां वाचोवपाक लागून एक रेव्होल्युशन, एक चळवळ, एक क्रांती सुरू जाल्ली आहा. आनी ही क्रांती जी आसा ती अशीच आख्खे गोंयभर चलची. सगळ्या भुरग्यांनी फुडें येवचें. आमची गोंयची संस्कृती जी आसा, आमचें गोंयकारपण जें आसा तें फुडें व्हरचें. अशें बऱ्याच जाग्यांचेर गोंयच्या आर्टिस्टांचे पुतळे आसता, तेंची कार्टून्स आसता, तेंची पेंटिंग्स आसता, जेका दुसरे लोक वालोर दिवचे ना. पूण आमी गोंयकारांनी तरी मेळोन तेका वालोर दिवपाक जाय. हांव मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन की ज्या जाग्यार तुमकां कार्टून्स, पिक्चर्स, पुतळे दिसता, आमचे व्हडले फेमस आमचे गोंयचे जे कलाकार आसा तेंकां प्लीज व्हॅल्यू दिवचो. तेंकां जाता जाल्यार क्लीन करचें आनी गोंयची संस्कृती आनी गोंयकारपण राखपाक तुमचो हातभार लावचो. आतां पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. EPFOच्या कांय नव्या येवजणींची म्हायती दिवंक म्हूण पणजे पाट्यार प्रशिक्षण परिशद जाली. कामगारां खातीर 2 नव्यो येवजण्यो जाहीर केल्यात. There are 2 schemes actually. One is called Employees Enrollment Scheme 2017, which is a window for three months for the people who are not enrolled from 2009 to 2016, December 2016. They can come in with a lot of incentive. That's what we have projected here. And the second scheme is called Pradhan Mantri रोजगार प्रोत्साहन योजना. पणजे पाट्यार LICच्या म्युच्युअल फंडाच्या नव्या ब्रांच ऑफिसाचें उक्तावण जालें. पॉल इयर सुवाळ्याचो एक वांटो म्हूण बेथानी कॉन्व्हेंट हायस्कुलाच्या आवारांत निकतेंच एक एक्झिबिशन आनी वर्सुकी दीस सुवाळो जालो. एक्झिबिशनाचें उक्तावण शिक्षण संचालकाच्या हातान जालें. This exhibition has been arranged for 30 years, the Pearl Year, for existence in this village of Sangaria for educating the children. And we had a combined program of exhibition plus the annual gathering, putting all the complexes under the school. We have 5 schools under this complex, so bringing all the village together. For the first time we had a gathering together. And this exhibition is arranged in different sections, the sports section, then we have geography, then we have science, computer, and then maths, and a huge amount of art work done by the students for the whole through the year. Models prepared by 3D shapes, some geometrical figures used for measuring angles, drawing lengths and circles, a beautiful display of data using bar graphs such as bar graph, pie chart and pictographs. Math is also important in other fields such as economics, science, etc. रोटरी क्लब ऑफ पणजी मिड टाउनान पणजे ट्रॅफिक अवेअरनेस आनी सेफ्टी प्रोजेक्ट हातात घेतला.
4 कडेन 6 शो जाले. दोनापावलच्या अवर लेडी ऑफ रोजरी हायस्कुलाच्या भुरग्यांनी पथनाट्य केले. We are from the Rotary Club of Panjim Midtown. We, the ANS, have worked with these girls from Rosary, from Our Lady of Rosary High School, Donapal, to present this street play on traffic rule awareness, and we are very happy with the response that we have received from the crowd. We are from Rotary Club of Panjim Midtown. This is part of our project called as Wise Riders, where we are spreading awareness on the traffic safety and traffic awareness. देशात राहून देशाआड घोषणाबाजी, भाषणबाजी, आंदोलनां आनी चळवळी करतले आड गोवा युनिव्हर्सिटी स्टुडंट कावन्सिलाच्या भुरग्यांनी पणजे तिरंगा मार्च काढलो. गोंय विद्यापीठ स्टुडंट कावन्सिलान ऑर्गनायज केल्ली ही प्रोटेस्ट मार्च. हो प्रोटेस्ट हाका लागून आसा की पोरूं आमी पळयल्लें की JNUन जो एंटी नॅशनलिस्ट जे भुरगे विचाराचे आसा तेंच्यांनी देशाच्या विरोधान घोशणा दिवन प्रोटेस्ट केल्लो. देशाचे कुडके जावचे असल्यो घोशणा दिल्ल्यो. अफजल कुरूक जो टेररिस्ट जाणें पार्लमेंटाचेर हल्लो केल्लो ताका सपोर्टान तांच्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो. घोशणा दिताले ताका सपोर्टान. ताका लागून पोरूय आमी असो एक प्रोटेस्ट मार्च केल्लो. आनी अंदू हे दिसान दीस वाडत आसा. प्रत्येक युनिव्हर्सिटीच्या कॅम्पसांनी हें वाडत आसा. ही कम्युनिस्ट मेंटॅलिटी इल्ली जर फोफावली जाल्यार मुखार ह्या देशाक घातक आहा. हें चालूच उरलें जाल्यार व्हायलंट आमी जावपाक शकता. हें आमी इशारो दिता. हें परत वाडचें ना अशी आमी अपेक्षीत धरता. जर वाडलें जाल्यार आमचोय मुवमेंट हो सगळे आमी गोंयचे सगळे तरुण एक कडेन जावन सगळे कॉलेजींनी वचून हो मुवमेंट करतले आनी गोंयांत तरी असलें एंटर जावपाक आमी दिवचे ना. आनी हातून उपकार करून मागता बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीजा लागीं हातून राजकारण मदीं हाडचें न्ही. हाजो राजकारणाचो फायदो भरपूर घेवपाचो तयार वता आनी अशें जर जालें जाल्यार स्टुडंट बीन केन्नाच वगी रावचे ना. आनी गोंयांत जर अशे प्रकार घडपाक लागले जाल्यार आमी सगळे स्टुडंट मेळून हाजेर खणखणीत विरोध करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय संतोष ट्रॉफी जिखपाचे टार्गेट दवरून तयारीक लागला. घरच्या मैदानार खेळटाना प्लेयरांचेर थळाव्या फॅन्साच्या अपेक्षांचो प्रेशर आसता, पूण प्लेयर आपली जबाबदारी पुराय जाणात असो विश्वास कोच मॅथ्यू कोस्ताक आसा. संतोष ट्रॉफीच्या फायनल राउंडात गोंय ग्रुप एन आसा. ह्याच ग्रुपांत खडेगांठ सर्विसीस, वेस्ट बेंगाल, चंदीगड आनी मेघालया आसात. गोंयची पयली मॅच मेघालया कडेन 12 मार्चाक बांबोळे स्टेडियमार जातली. प्लेयर बरे तरेन ट्रेनिंगान आपले 100% एफर्ट घालता. सध्या बऱ्यापैकी कॉम्बिनेशन सोदपाचेर कोच कॉस्टाचो भर आसा. The players who have fitted in are also doing very well. What about a replacement who has come for them? See, we have brought some 4 or 5 people, just wanted to replace. Like Ponif is down with the second division in Hyderabad. So we have got a replacement for Ponif in the form of Nicholas and Nixon. We are just looking for the right combination. Then there is Fulgencio. We have brought in again Nicholas, and we are trying Peter in the defense also, because most of our defenders, stopper back especially, Lenny is also having a slight thigh injury. So the Peter is doing a good job in central defense. It appeared to be defend like a suspect, like. Yeah, but then that's the thing, because we have called in Ali, but at the last 11th hour he just moved on to Neroka Football Club. He got an offer from there. So that is a bit of concern. घरच्या मैदानार खेळप हे कांय प्रमाणात चड चॅलेंजिंग असता अशें मॅथ्यू म्हणटा. And playing in front of the home crowd is always a tough thing. But then the boys are very much motivated. They'll be getting. But the only request with the fans is just come up on the ground and just cheer the team up. It will boost their morale. Which team will be your strongest opponent in your group? Just for the last few years, everybody knows services are winning the trophy. So and they are in our group. Our group is very much tough. We are pitted against services, Chandigarh, Meghalaya and Bengal. So last time when went for Western, there was lack of practice matches. Now this year, ample of. Lack of practice matches. Just the boys were playing. When we went for college, the boys were playing in their respective club, and the plus point was they were very much fit. So after this long layoff, we are getting back together.
And then yes, definitely the preparation is going on well. We have played a practice match and we'll be playing 2 more. Which is the strongest point in your team? See our midfield. Yeah, and the other plus point is that our under 20 players are doing very good. So hopefully they continue what they. So you have also like senior player like Peter Carvalho or Francis Fernandes. They played for something before also. So it will be added experience. Of course, and the youngsters should learn a lot of things from these people. This is the same thing where every day in and out we are, myself and my assistant now, but we are talking about them the only this thing because this players, experienced players are fantastic man. They are helping a lot for the juniors. आतां फुटबॉल मोग्यांनी स्टेडियमार येवन गोंयच्या प्लेयरांक उर्बा दिवप हें काम मॅची दिसा फॅन्सांनी करप खूब गरजेचें आसा. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटात. नमस्कार.